भशेन दोन उतर आसा. आयज आमचे सिजन स्टार्ट जाता थर्ड डिविजनाचे. आयज राय ग्राउंडचेर राय पंचायत ग्राउंडाचेर गेम आली राय स्पोर्टिंग क्लब आली एसोसिएशनाची आणि 4-2 गोलांनी राय स्पोर्टिंग क्लब जिखले. ओके आणि आमचे वेन्यू आहे एक राय ग्राउंड वेन नावली आणि वारका आणि हांव सगळ्यांक प्लेयरांक एज बरे भशेन खेळून आपले खेळ दाखोवचो आणि आपले टॅलंट दाखोवचें म्हणून यश आवडटा सगळ्यांक आणि ऑर्गनायझराक बी जे कोण आमगे ऑर्गनायझ मिन्स आउट क्लबाचे वांगडी आहाय मेंबर आहाय तेजे आपले मेंबर प्लेयरांक डिसिप्लीन सांबाळपाक राखचें. आयजची गेम बरी जाल्या आणि ऑफिशियली पासून बरे भशेन आपण एका फोर्थ ऑफिशियलाक ट्रीट बरो केला कितें अशें करून कांयच ना डिसिप्लीन सांबाळल्या आनी अशें रावता फ्युचराकूय आमगे डिसिप्लीन सांबाळून टुर्नामेंट थर्ड डिविजनाचें बरे भशेन काबार करचें. थर्ड डिविजन काबार जाता एंड ऑफ दीस मंथ फर्स्ट वीक ऑफ फर्स्ट राउंड मागीर क्वॉलिफाय एक ग्रुपांक 2 क्वॉलिफाय जाय कळ्ळें न्हू आनी ती ऑक्टोबराक स्टार्ट जातली. आफ्टर दॅट थर्ड डिविजन काबार जातकीर आमी सेकंड डिविजन स्टार्ट करतले. उपरांत आमगे युथाची आहा आतां एंड ऑफ दीस मंथ स्टार्ट करूंक केल्या अंडर 14, 16, 18. ओके सर. म्हजें नांव जयल कुलासो. आयची गेम कशी लागली तुका? आयज गेम आमगेली प्लेयर सगळे बरे खेळ्ळे पूण आमकां चान्स जायत मेळ्ळे पूण आमी तें जालें न्हय. नेक्स्ट टायम आमी हेज्या बरें खेळटले. कितल्या गोलांनी पेडार जाले तुमी? आमी 4-2. ओके ओके. फ्युचराक कितें प्लॅन आसा? बरें खेळोंक सोदता तुमी? फ्युचराक आमी आमचे बेस्ट दितले जायती प्रॅक्टीस करतले आनी खंय चुकलां थिंगा आमी करेक्ट करतले. ओके ऑल द बेस्ट. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.